तुझ्या जीवनांत सर्वेस्पर देव थोडी थोडी दारां बंद करूंक पुरो थोडी थोडी दारां बंद करूंक पुरो पूण जी कितें म्हज्यान तुज्या जिवितांत बऱ्याक पडटात ती आमी बंद जावंक सोडल्यारच बरें तुमच्या जिवितांत एक दार उगडलें जाल्यार तें कोणाचें बंद करूंक जायना या दार बंद केलें जाल्यार तें कोणाचें उगडूंक जायना सांत पेद्रोच्या जिवितांत ताका सर्वेस्परान दार उगडलें आनी अशें ताच्या जिवितांत उगडलें दार ताच्या जिवितांत जायतले कश्ट येयले तरी तें केदींच बंद जावना आखरेक तो मार्थेर मरता आज म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत मुस्तपुटी आव्हान तूं जिवितांत वयर येवंक पळयता पूण आमच्या समस्यांक जाय आसची करेक्ट सावी खंयची आसा खंयच्या बंद जाल्ल्या बागलाक कितें करेक्ट सावी आसा ती सावी गेल्यार मात्र थंयसर ओपन जाता म्हणलें हांवें तुवें उगडास धरूंक जाय उगडास दवरा सर्वेस्परान दिवचें हर एकी मनशा मुखांतर म्हाका आनी तुका सर गरजेचें मेळचें मनशा मुखांतर म्हाका एक खाण म्हाका मेळाचें जाल्यार मनशान कोणें दुसऱ्यान तयार केल्यार म्हाका तें मेळटा नाजाल्यार म्हाका मेळना कोणेंगी रयतान घडल्यार थंयसर तांदूळ जाता आनी ताजे उपरांत म्हाका येवन मेळचो त्या देखून उडास दवरया आमचीं बागलां ओपन जावंक जाय जाल्यार पयल्या रितीर म्हाका तुका सारकी सावी जाय दुसरें आमकां जाय आमकां बडय जाय कित्याक खंयसर बडय जाय मनशांचे देवाची आनी मनशांची कृपा आनीक खाकुळतो आमकां मेळ्ळी जाल्यार मुस्तो संगत्यो आमच्या जिवितांत समस्ये परिहार जातात मोगाच्यानो तर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत बागलां उक्तें जाता आसतना उडास दवरया मोगाच्यानो खंयच्या रितीर बागेल उक्तें जाता म्हणलें हांव तो नेणाव सांत पेद्रोक आपयल्ल्या बरी ये म्हजो फाटलाव कर म्हणून ताणें आपोवंक पुरो बार दोडयता तुज्या बागलार रावून हांव तुजें दार बोडोवन आसा म्हाका बागेल उक्तें कर म्हणून आपोवंक पुरो आनी सांत पेद्रो न्हू ताळो आयकल्ले बरी हांवें आनी तुवें त्या सुमयान जेजूचो ताळो आयकोन ताजो फाटलाव केलो जाल्यार आमी वरत्या स्थानाक पावोवंक पुरो वा हट्ट धरण आमचेतल्याक आमी वता आसतना सर्वेस्पर सुमेजेचो त्या सवलाक धरणीक शेवटून पावल करून परिवर्तन केल्ल्या बरी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत समस्या वयर समस्या येवन कंप्लीट धरणीक शेवटून ताजे उपरांत आमकां सर्वेस्पर बागील आमचें उक्तें जावंक पुरो Jesu Krista Undiaru parlipunascha Namo Namo Sudbundara Sakramenta Thamkarakcha Namo Namo Jesu Krista Sunyaru parlipunascha Namo Namo Sudbundara Sakramenta Thamkarakcha Sagi sodivtu amka melo ravlai Divpon lipon tuve undia cheru getla Undia vaina eu tu amche kansata Amcha mogan bar tuka samarpita Namo Namo Jesu Krista
उड्या रुपाली बोनसच्या नमो नमो सरबंडारा सक्रमेंतांत आमच्या रक्षा युक्रिस्तांतल्या सोम्याचेर आमची दिश्ट आमी दवरन आसा सर्गी आसुल्लो तो आमच्या खातीर ह्या संवसाराक आयिल्लो जो संवसारांत एक आमकां सांगता शब्द देवा सवें आसलो शब्द देव जावन आसलो शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो सोम्याचें येणें मनशाकुळाच्या सोडवणे खातीर आनी तिचो सोडवण जेजून विविध हंतांनी लोकांक दिल्ली घडिता पवित्र पुस्तकांत आमी वाचूंक शकता सोम्यातावन सोडवण आनी सुडका आमकां जाय सोम्यातावन जिवीत आमकां जाय आनी ते सोम्याच्या पांयतळी मात्र फावो जाता आज ह्या घडये सोम्याक आमी सोदून आयल्या सोम्याचें आराधन आमी करूंक आयल्या सोम्या लागीं आमी उलोवंक आयल्या सोम्याच्या तोंडांतलीं ती अमोलीक उतरां आयकून जिवितांत नवो बरोवस घेवंक आमी हांगासर आयल्या आमची दिश्ट येवकारिस्तांतल्या सोम्याचेर आमी दवरया आनी ही गीत आमी गावंक मुखार सरता आसतना आमच्या जिविताची हर एक बगणां सोम्याच्या पांयतळी समर्पंक मुखार सरया जिणेचे सुख दुख तुका सांगूंक आयल्या तुझे तोंड बुसो आशीव नागारावल्या ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये तुझे कृपेचे देण्या बंडल घेवन ये नमो नमो जेजू क्रिस्ता उड्या रुपाली बोनसच्या नमो नमो सरबंडारा सक्रमेंतांत आमकां रक्षा पवित्र पुस्तकांत आमकां विविध व्यक्ती जेजूक भेटलेली गडीत आमकां वाचूंक मेळटात जो अंजला 3 आमकां जेजू लागीं निकोदेम तर रातच्या वेळार जेजूक मेळोंक आयिल्लो मातेवाच्या वांजलांत आमकां मातेव सुंका काट्यार बसून आसलो जेजूक भेटता लुकाच्या वांजलांत आमकां रुमडीच्या रुखार बसून आसलो जाकेव मेळटा जो अंजला 4 आमकां बाय लागीं समार्याची स्त्री जेजूक भेटलेली गडितां मेळटात ह्या हर एका व्यक्तींनी आनी सबार पिडेस्त आसूंक पुरो जायत्यो स्त्रियो जेजूक भेटलेली पवित्र पुस्तकांतली विविध गडितां आमी उगडासा काडयेत ह्या गडितांनी एक संदेश आमकां स्पश्ट मेळटा सोम्याक भेटलेलो हर एक व्यक्ती ताच्या जिवितांत नवें सांव आपणायता नवें जिवीत आपणायता नवी वाट आपणायता जिविताक नवो बरवसो आपणायता अंधकाराच्या वाटेर काळोखाच्या वाटेर चलतल्यांक नवो उजवाड कसो जेजू ताका दिता मोगाच्या इश्टानो आमच्या जिवितांत जेजूक भेटचें हर एक प्रयत्न आमी करूंक आसा आमी भेटोवच्या हर एका मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटेली जावच्या हर एका भक्तीपणांत सोम्याक भेटचें प्रयत्न आमी करूंक जाय एकामेकाच्या भेटेंत सोम्याक पळोवचें प्रयत्न आमी करूंक जाय आनी जेन्ना सोम्याक आमी भेटता नवें सांव आमकां फावो जाता जिवीत आमकां फावो जाता दादोसकाय आमकां फावो जाता आज ह्या वेळार सोम्याच्या पांयतळी ताका भेटोवंक आमी आयलेलीं आसा जिवितांत आमकां गरज आसा तें हर एक बरेंपण सोम्या कडेन ह्या घडी आमी मागया आमी आशेतांव समाधान दादोसकाय आमी आशेतांव संतोश आमी आशेतांव आमच्या जिवितांत एक नवो बरवसो आमी आशेतांव आमकां एक सांगाती मोगळा जेजू ह्या घडये तुज्या मुखार आसचें आमी हर एकली असलें बरेंपण जोडच्याक तूं आमकां आशिर्वाद आनी बरें म्हण सोम्या आमी ह्या घडये तुज्या लागीं मागता लगी सरताव सोम्या सागताव तुजी गोडसा तुझे संगी रावन विसरताव चिन्ये कोटसा संतोष जाताव आमी घेवन तुझे दर्शन
साक्षी तुका आमी तुझ्या पवित्र स्पर्शान. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता, उंड्यार परली पोळाच्या. नमो नमो सर्वंडारा, सग्रामेता तांका रक्षा. हात आमचे उबारया. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता, जेजू ख्रिस्ता, उंड्यार परली पोळाच्या. नमो नमो सर्वंडारा, सग्रामेता तांका रक्षा. Hallelujah, 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 hallelujah. मोगाच्या इष्टानं सोम्याची स्तुती आम्ही करूया. सोम्याक आमी उलो मारया. सोम्याचे हजारपण आमी बघून आसा. तोच सोमी आमकां हर एकल्याक पळयोवन आसा. सोमी आमकां हर एकल्या ते दिश्ट लावन आसा. आमच्या जिविताचे सगळे संगती तो जाणा जाला. सोमी आमकां जिवितांत आशिर्वादां दिवंक शकता. सोम्याक स्तुती आमी करूया. सोम्याचे भजन आमी करूया. हालेलुया, हालेलुया. थँक यू जीसस, जीसस, जीसस. थँक यू, प्रेज यू. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गान सोम्या, अर्गान सोम्या, उगलाब सोम्या, महिमा सोम्या, वंदन सोम्या. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थँक यू जीसस, जीसस. Thank you, Jesus. Thank you, praise you. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ergan tuka somya Jesu. Ergan tuka somya Jesu. Ergan tuka somya Jesu. Ergan tuka somya Jesu. Aradan tuka somya Jesu. Aradan tuka somya Jesu. Stuti tuka somya Jesu. Stuti tuka somya Jesu. आमची दिश्ट एवकरिस्तांतल्या सोम्याचेर आमी दवरया. कीर्तन 63. देवा म्हज्या देवा तुका हांव सोदून आसा. तुका म्हजो आत्मो ताणयता. उदक नाटलेले दर्नी भाशेन म्हजी कूड तुका अत्रेकता. देखून तुजी पदवी आनी महिमा पळोवंक तुझ्या पवित्र स्थानांत हांव तुजेर नदर लायता. जीनभर हांव तुका वाकणतलो. तुज्या नांवान म्हजे हात उबारतलो. म्हजे खाटीर तुजो उगडास काडटा. तूं जावन आसलोय सदांच म्हजो आदार. म्हजो आत्मो तुका लागून रावला. तुजो उजवा हात म्हाका सांबाळटा. कीर्तनगाराची बगणां देवातय देवाच्या हजारपणातय ताणें उसारचो तो अत्रेग. कीर्तनगार ताच्या जिवितांत देवाचें हजारपण बगलेली हर एक घडीत उगडासा काडटा. ह्या घडये सोम्याक आमी सोदून आयल्या. सोम्याच्या पांयतळी थोडो वेळ रावोंक आमी आयल्या. कीर्तनगार म्हणटा तुका म्हजो आत्मो ताणयता. तुका हांव सोदून आसा. मोगाच्या इश्टानो, ह्या संवसारांत आमचे खातीर मनशाकुळाच्या सोदनेर आयिल्लो देव जावन आसा आमचो जेजू क्रिस्त. तो सोदून आयलो आमकां हर एकल्याक बेडच्याक. तो सोदून येता जेन्ना हांव वेचीक शेळी जाता. तो सोदून येता जेन्ना म्हज्या जिवितांत कश्ट नश्ट भोगतना.
तो सोदून येता जेन्ना म्हजो बोवाड दंडळटाना आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत देव विविध हंतांनी आमकां सोदून येता. पूण आज आमी सोम्याक सोदून आयल्या. सोम्याचें हजारपण ह्या घडये आमी बघून आसा. सोम्याक आमच्या काळजांत तावन स्तुती आमी करता आसतना, सोम्याचें हजारपण आमच्या मदें आमी बघता आसतना त्या सत्री एका देवाक ह्या घडये आमच्या मदें आमी येवकार करया. सोम्याचेर आमची दिश्ट आमी लावन आसा. त्रिएक देवाचें प्रतिरूप तो जावन आसा. त्याच सोम्याक आमच्या जिवितांत आनी ह्या घडये आमच्या ह्या देव मंदिरांत त्या त्रिएक देवाक आमी उलो मारया. ताचें भजन, ताची स्तुती करच्याक आमी मुखार सरया. पाणसंको 2020. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधना. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधना. देव तू आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. देव तू आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया 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 हालेलुया. जिजुराया मोगळ इष्टा करता स्तुती आराधना. अजुराया मोगळ इष्टा करता स्तुती आराधना. जीवनासाय आमच्या काळजांत सर्पण करता नमस्कार. जीवनासाय आमच्या काळजांत सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया 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 हालेलुया. पवित्रज्ञ पराक्लेता करता स्तुती आराधना. पवित्रज्ञ पराक्लेता करता स्तुती आराधना. आत्म्यान रावताय उर्पेन भरताय सर्पण करता नमस्कार. आत्म्यांत रावताय कुर्पेन भरता सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया Somia kami pळवया Mateo Vangela अध्याय 16 उपरांत सेझरिया फिलिपी नावाच्या प्रांतांत येवन पावल्या वेळार जेजू आपल्या शिष्या लागीं विचारलें मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात आनी जाप दिली थोडे तो स्नान दातार जुओ म्हणटात हेर थोडे तो एलिया म्हणटात आनी हेर तो येरेमिया वा प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणटात तो जेजू तांकां विचारी पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात सिमोन पेद्रोन जाप दिवन म्हणलें तू क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत तू क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत तवळ जेजू पेद्रोक म्हणालो बागी तूं सिमोन योनाच्या पुता कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणे मनशान न्ही बगार सर्गींच्या म्हज्या बापान हांव तुका सांगता तूं पेद्रू म्हणजे कडाप आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात सोम्याचें हजरपण आमचे मदें आमी बघून आसां पवित्र सभा सा पेद्रू आनी पाऊल ह्या दोग बळवंत अपोस्तलांची दबाजीक परब आचरण करता पवित्र पुस्तकांत ह्या दोगांय व्यक्तींचे जिवीत आमकां पळोवंक मेळटा एका कुशीन पेद्रू गेनेसरेत सरोवराच्या तडीर मासली पागोन आसलो आनी थंयसर त्या फांत्याच्या वेळार जेजू ताका भेटता ती सगळी रात तांणी मासली पागल्ली कांय तांकां मेळ्ळें ना निमाणे जेजूच्या एका उतराक लागून पेद्रू जाळ उडयत आसतना थंयसर आजाप रितीन पेद्रूक मासली मेळटा आनी हाच्या उपरांत तडीर पावतच जेजून पेद्रूक एक विशेष आपोवणें दिलें आनी मुखार तूं मनशांक पागतलोय ह्या उतरां मरिफात त्या घडयेतावन पेद्रू जेजूचो पाटलाव करूंक आरंभ करता पेद्रूच्या जिवितांत जेजून केल्ली थोडी विशेष गणितांक तो अनुभव ताका मेळिल्लो एक अनुभव ताका जेजो रुपांतर जाल्लें गणित त्या पर्वताचेर रुपांतर जाल्लें तें गणित थंयसर ताका पळोवंक मेळिल्लें आनी त्या वेळार पेद्रून सांगलें स्वामी आमी हांगाच रावया आमी 3 तंबू मारया एक विशेष अनुभव ताका जाल्लो जेजूक लागशिल्ल्यान वळखलो अपोस्तल तो जालो जेजूच्या कुर्साच्या मरणाच्या पयल्या वेळार पयशिल्ल्यान जेजूक पाटलाव करून तो गेल्लो पूण 3 पोटी नेगार केलें जाल्यार निमाणें ताची सूख तो वळखता गळगळ्या रडता आनी परत क्रिस्ताक तो वेंगता सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत पेद्रून मुखेलपण घेतिल्लें आनी ह्या मुखेलपण ताच्या जिविताच्या अखेर पर्यंत ताणें सांबाळून व्हेलें पवित्र सभेचो पयलो पाप साहेब म्हूण ताका आमी वलायता हाच्या सुवार्थेंत आमी आयकलें मातव वंजला अध्याय 16 जेजून ताका सांगलेली ती उतरां पेद्रू तूं कडाप आनी तुजेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो जे कितें जेजून ताच्या जिवितांत एक बसवणी केल्ली ती बसवणी जेजून जारी केली पेद्रूक पवित्र सभेचो मुखेली जावन जेजून नेमलें सा पावलो पवित्र पुस्तकांत प्रत्येक करून ताची 13 पत्रां आमकां कितलो जाणतो म्हणलें आमकां समजयतात ताच्या जिवितांत ती एक दुसरेंच काले तिचें जिवीत तो जिव नासलो जाणतो व्यक्ती तो बुदवंत व्यक्ती तो पूण क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक कश्टांक मुखार सरता आसतना त्या दिसा जिवांत क्रिस्त ताका एका उजवाड रुपी भेटता
आनी ह्या रिफात पावलो तवळ म्हणसर साऊल म्हूण ताका नांव नासलें आनी त्या घडीता उपरांत पावल म्हूण तो नांव घेता आनी ह्या रिफात सोम्यासो जावन तो परिवर्तन जाता. ताच्या जिवितांत केल्लें ताणें विशेश मिसांव जावन आसा. ताणें आसा केल्लीं ती मिसांव पळयना आनी ह्या मिसांव पळयनात कितल्याशा लोकांक तो भेटलो. क्रिस्ताची बरी खबर ताणें परगट केली आनी ह्या रिफात अर्तो मिशनरी म्हणलें आमी पवित्र पुस्तकांतच समजूंक शकता. म्हाका इश्टानो आज आमी ह्या दोगांय अपोस्तलांचो उगडास काडटा आसतना आमकां हर एकल्याक ह्या संवसारांत तेंच मिसांव आसा म्हणलें हे दोग अपोस्तल आमकां समजूंचे प्रयत्न करतात. आमकां हर एकल्यांक जेजून मिसून काडलां तासो जावन जियोवच्याक. आमकां हर एकल्यांक जेजून मिसून काडलां पवित्र स्नानान मागलां आमकां ताचे साक्षी जावन जियोवच्याक. आमकां हर एकल्यांक जेजून मिसून काडलां ताचे सांगाता रावच्याक. पवित्र पुस्तकांत जेजून सांगले ती उतरांत लुकाच्या वांजेलांत जेजून अपोस्तलांक मिसून काडच्या पयलें थंयसर पवित्र पुस्तक आमकां सांगता ताचे सांगाता रावच्याक आनी सुवार्ता परगट करच्याक ताणें तांकां विसलें म्हणटा पवित्र पुस्तक. आमकां हर एकल्यांक जेजून ताचे सांगाता रावच्याक आपोवणें दिलां आनी ताचे सांगाता रावल्ल्याचो तो अनुभव म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जावचो तो हांवें पेल्याक वांटोवंक आसा. तो ह्या समाजीक हांवें वांटोवंक आसा. तो हांवें म्हाका भेटतेल्या हर एकल्याक हांवें दिवंक आसा. आनी तें जावं आसता सुवार्ता प्रसाराचें मिसांव आमकां हर एकल्यांक जेजून करूंक आपोवणें दिवचें. पेद्रुनी तेंच केल्लें, पावलोनी तेंच केल्लें आनी आज ह्यांच्या परबेच्या दिसा म्हाका आनी तुका जेजू हेंच मिसांव आमच्या मुखार दवरता. समाज खंडीत सारतेली जेजू म्हणल्यार कोण? जेजून अपोस्तलांक विचारिल्लें सवाल जावन आसा लोक हांव कोण म्हूण म्हणटा. विविध अभिप्राय तांच्या मदें आसले. प्रस्तुत काळारी जेजू म्हणल्यार कोण विविध अभिप्राय समाजेंत आमकां आयकोंक मेळटात. विविध रितीचे अभिप्राय आमकां लोकां मदें मेळटा. थोडे सकारात्मक उलयतात आनी थोडे नकारात्मक उलयतात. थोडे भक्तीपणाचे ते नांवांतय एका रितीचे भक्तीपण उसारतात. थोडे त्या नांवांतय एका रितीचे नेगारपण उसारतात. पूण क्रिस्त सदांकाल क्रिस्ताचें नांव त्या नांवाक एक स्थान आसा. क्रिस्तान आमकां हर एकल्यांक ताची जावन विसलां आनी ताचे जावन ह्या संवसाराक आमकां धाडलां. ह्यो क्रिस्तांतलो सोमी ह्या घडये आमचे समोर आसचो. आमकां हर एकल्याक तीच कृपा फावो करून दी. आमी आमच्या जिवितांत सोम्याची जावन जियोंक आमी हर एकल्यांनी सोम्याचो तो खरो अनुभव आमच्या जिवितांत आमी आसा करूंक आनी तो अनुभव पेल्याक वांटच्या मुखांतर सुवार्ता परगटणाऱ्याची हातेरां जावंक सोमी आमकां हर एकल्यांक आशिर्वादांनी भरून दी म्हणून ह्या आराधना वेळी जेजू लागीं आमी मागया. उबी रावया. पाण संको 43. चिसू 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 मोच्या काळजांत येवन राव उक्तें तुका मोचें काळजादां. जेजू 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 मोच्या कश्टांनी तूं पाव सलय मोचेर तुजें दरबार. जेजू 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 मोच्या काळजांत येवन राव उक्तें तुका मोचें काळजादां. जेजू 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 मोच्या कश्टांनी तूं पाव सलय मोचेर तुजें दरबार. शिसां सांगता दर्यांत आसतना चिंतवनांतले वादळ उठले. शिसां सांगता दर्यांत आसतना चिंतवनांतले वादळ उठले. उण्या भावार्थ्यांक तुवें वासयलें जेजू म्हाका तुजेर बर बसो. उण्या भावार्थ्यांक तुवें
नाचयले जेजू म्हाका तुजेर बरवसो जेजू म्हाका तुजेर बरवसो सांगता जेजू म्हाका तुजेर बरवसो जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव उक्तें तुका म्हजें काळजादा जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सलय म्हजेर तुजें दरबार जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव उक्तें तुका म्हजें काळजादा जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सलय म्हजेर तुजें दरबार जैत देवसारान तुकाच नाडटना जेजू तुवें चिकोन दाखयले जैत देवसारान तुकाच नाडटना जेजू तुवें चिकोन दाखयले म्हजेर पातकांची मोडां मांडटना जेजू म्हाका तुजेर बरवसो म्हजेर पातकांची मोडां मांडटना जेजू म्हाका तुजेर बरवसो जेजू म्हाका तुजेर बरवसो जेजू म्हाका तुजेर बरवसो जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव उक्तें तुका म्हजें काळजादा जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सलय म्हजेर तुजें दरबार सलय म्हजेर तुजें दरबार सलय म्हजेर तुजें दरबार एक घडी बरं आमी तिंबी घालया जेजू मुखार ह्या घडी आमी आसा लुकास वंजलाध्याय 7 सोम्यान तिका पळयताच ताचें काळीज कणवळ्यान भरलें रडा नाका म्हणालो तो तिका आनी मुखार संतांबाक ताणें हात लायलो तवळ जेजून म्हळें तरणाटे हांव तुका सांगता उठ मेल्लो उठोन बसलो आनी उलोवंक लागलो जेजून ताका ताचे आवय आदेन दिलो सोम्याक आमी पळोवया लुकास वंजलाध्याय 7 ती घडीत आमी उगडा सकाळी येता जेजू नाईन म्हणल्या शहराक पावल्ल्या वेळार विधवेच्या पुताक मरण पावलेल्या पुताक मातयेक पावून व्हरून आसले ती विधव स्त्री तिच्या जिवितांत देवाचेर आनी आपल्या पुताचेरच पातयेवन आसली म्हणयत कित्याक तिच्या जिवितांत तिचो पूतच तिका सर्वस्व आसलो आनी तो मरण पावलो रडोवन ती आसली बरवसो तिणें सांडलो तिचे जिवितांत मुखले दीस कशे म्हणले कारी तिची खावजेनी आकांत तिच्या काळजा मनांत आसले आनी असल्या सन्निवेशांत जेजू तिका भेटता मोगाच्या इश्टानो एक घडी बरं त्या विधवेच्या जाग्यार आमकां आमी घालचें प्रयत्न आमी करया त्या विधवेच्या जाग्यार आमकां आमी घालचें प्रयत्न आमी करया सबारपोटी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत असली सन्निवेश आमच्या जिवितांत येतात आमच्या जिवितांत सबारपोटी आमी चिंतिनातले बरी आमकां पिडा येता सबारपोटी आमी सगळें योजन घालून आनी बैसरया वा काम करया म्हणून प्रयत्न करता आसतना एकाच रितीची अडचण येता सगळें कसलोन पडटा सबारपोटी आमकां कुमोग करतलो कुमोग करतली म्हणून आमी चिंतनातली मनशां आमकां एका रितीन सोडून सोडतात सबारपोटी आमच्या जिवितांत आमी आमच्या सत्तेचेर वस्तूंचेर
आमी पुंजा आयिल्ल्या संगतींचेरच आमचे दोळे आमचे पातयणी आसता आनी थोडे फावटी तें कितें आसा तें खंयच्याकी नाटलेल्या तल्या सन्निवेशाक आमी वचोन पावता. आकांतांची गणितां, सोलवणीचीं गणितां, बेजारायेचीं गणितां, रडचीं गणितां आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत सबार पोटी येवचे आमी अनुभव केला. त्या विधव स्त्रियेच्या जिवितांत त्या दीस तसलेच सन्निवेश आसले. ती रडोन आसली, खवजेन आसली, भियान आसली, आकांतांत आसली. आनी त्या वेळार जेजूक ती भेटता, जेजूक ती भेटता आनी जेजून तिचे रडणे रावयलें. जेजून तिका म्हणलें भिये नाका. जेजून तिका म्हणलें रडा नाका. जेजून तिका म्हणलें हांव तुजे सांगाता आसां. जेजून तिका म्हणलें धैर्य घे. मुखाच्या इश्टानो, आज म्हाका आनी तुका जेजू 3 सुत्रां सांगचे प्रयत्न करता. भिये नाका, रडा नाका, खवजे नाका, हांव तुजे सांगाता आसां. हांव तुका समाधान दितां, हांव तुका गूण करतां, हांव तुका सांबाळून व्हरतां. ही जावन आसात जेजूचीं उतरां. पॉझिटिव्हिटी, सकारात्मक बरोवशाची उतरां जेजूचीं जावन आसात. मुखाच्या इश्टान आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जेन्ना असली सन्निवेश आमकां येतात, सोलवणीचीं, पिडेचीं, एकसुरपणाचीं, आकांताचीं, टेन्शनाचीं आमकां तें सन्निवेश आमच्या जिवितांत येता आसतना हें गणित आमच्या मती काडचें प्रयत्न करया. तल्या गणितांत ती जर तर जेजून तिका बुजवण दिलें जाल्यार, त्या सन्निवेशांत ती जेजू तिका पावलो जाल्यार म्हजो आनी तुजो जेजू म्हाका केदींच सोडून घालिना, म्हाका केदींच सोडून घालिना. आमकां हर एकल्यांक एक सांगाती म्हणले बरी तो आमचे सांगाता रावता. परत परत जेजू आमकां भिये नाकात, खवजे नाकात, रडा नाका, हांव तुजे सांगत आसां, हांव तुका बुजयतां, हांव तुका समाधान दितां. ही उतरां पवित्र पुस्तकांत आमकां परत आनी परत वाचूंक मेळटा आसतना एका रितीचो बरोवसो आमकां फावो जाता जेजू मरिफात. ह्या घडये सोम्या मुखार आसची आमी हर एकलीं आमच्या जिविताचीं असलीं सन्निवेशां कितें आसात, जे कितें तले संगत आमच्या काळजांत आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करून आसा, जे कितें हले सन्निवेश आमच्या जिवितांत आयिल्लें आसा, एक घडीभर आमी उगडास काडून जेजूच्या पांयतळी आमी दवरया. म्हज्या जिवितांत जेजू असलें सन्निवेश आयिल्लें आसा. कश्टांचे सन्निवेश, दुखांचे सन्निवेश, सोलवणेचे सन्निवेश, एकसुरपणाचे सन्निवेश, आकांताचे बियांचे सन्निवेश म्हज्या जिवितांत आयला. जेजू म्हाका ह्या घडये तूं सांबाळून व्हर, म्हाका आशिर्वादीत कर, म्हाका धैर्य दी, म्हाका बुजवण दी, म्हजो हात धरून व्हकल, म्हाका तूं बावार्थान थीर कर. म्हज्या जिवितांत तो बरोवसो ती पातयेन तुजेर हांवें दवरूंक तूं म्हाका ह्या घडये आशिर्वादीत कर म्हूण जेजू लागीं आमी मागया. कष्ट सांपळताना नष्टाने अडसताना, कष्ट सांपळताना नष्टाने अडसताना, निराश नाका दैराण आपय तो तुका उखलून धरता. निराश नाका दैराण आपय तो तुका उखलून धरता. जेजू आपयता, जेजू आपयता,
पळयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. मोगाच्या इश्टान सोम्याचेर आमची दिश्ट आमी दवरनासा. हे घडी आमच्या काळजांत अशें हर एक दूख जेजूक आमी भेटोवन दिवया. आमी अनुभव केल्ले ती कोडू सतां सबार पोटी आमच्या जिवितांत आमी पातेल्ले मनीशांनी आमकां कशें घात केला, आमचें नांव पाड केलां. सबार पोटी म्हज्या विशयांत सूख अभिप्राय लोकां मदें वांटल्या. ह्याच्या मरिफात जायते बेजाराय म्हज्या काळजांत हांवें दवरून गेल्या. सबार पोटी म्हज्या जिवितांत हांवें आशिल्लें मेळनासतना रावल्ल्या वेळार ते निरासपण हांवें अनुभव केली घडितां. सबार पोटी कितलेंय मागल्यार देव म्हाका दिना म्हणलें एका रितीचें उतरां आमच्या काळजांत आमच्या तोंडांत उसारलेलीं आनी ह्या मरिफात ती बेजारां आमच्या काळजांत दवरून काण गेल्लेलीं आमी उगडासा काडयेत. जेजू आमकां हर एकल्यांक परत आनी परत आमचे दिश्ट लावन आसा. आमकां हर एकल्यांक ती बेसांवां ह्या घडये दिवन आसा. आमच्या काळजांतले ते दूख बेजाराय आटे बिटे सगळे ताच्या पांयतळी दवरा म्हण तो आपण दिवन आसा. कशें मरी जेजूच्या पांयतळी बसले बरी आज हांवें आनी तुवें जेजूच्या पांयतळी बसोंक आसा. आज जेजूचो तो खरो अनुभव म्हज्या जिवितांत जायजय. म्हज्या जिवितांत आज सोम्याचें येणें जायजय. आमच्या काळजांत अशें हर एक ते बेजारायची चिंतना, सोलवणेची चिंतना, आकांताची चिंतना, खावजेणीची चिंतना सगळीं पयस वसजय. सोमी म्हाका ह्या घडये आशिर्वाद दिवन आसा. मते वसवंजला अध्याय 11:28 म्हजे लागीं हांव तुमकां विशय दितलो. म्हजे लागीं हांव तुमकां समाधान दितलो. हांव तुमकां संतोष दितलो. हांव तुमची दुकां पुसतलो. हांव तुमची जू हाळ्यो करतलो. हांव तुमच्या हात धरून उखलतलो. जेजू आमकां सांगूनच आसा. जेजू आमच्या लागीं उलोवनच आसा. आमच्या काळजांत ही उतरां ह्या घडये तो आमकां सांगून धैर्य घेवन दिवनच आसा आमकां हर एकल्यांक. सोम्याच्या पांयतळी आमी आसची. सोमी आमकां ही सगळी कृपा बेसांवां बुजवण सगळी फावो करूं दी म्हणून जेजू लागीं कालतेपणी आमी मागया. विघ्न अन्वारांनी विश्वास दंडळताना विघ्न अन्वारांनी विश्वास दंडळताना धैर्यान भरता सांबाळ भरता पोटलोड धरता मोगान आमकां धैर्यान भरता सांबाळ भरता पोटलोड धरता मोगान आमकां जेजू आपयता. जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. जेजू आपयता. जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. जेजू आपयता. जेजू आपयता. समेस्त आमी बसया एक घडीभर.
आमचे दिश्ट येवकरिस्तांतल्या सोम्याचेर आमी दवरया. ह्या घडये सोम्या लागीं आमी उलोवंक प्रयत्न करता आसतना सोम्याचें तो खरो अनुभव आमचे मदें आमी अनुभव करनासतना देवाचें उतर आयकूंक आमकां समय यत्न करया. आमचे दिश्ट येवकरिस्तांतल्या सोम्याचेर दवरन आसा. ह्या घडये आमकां समय यत्न करता आसतना पवित्र आत्म्याक आमचे मदें आमी येवकार दिवया. तो सताचो आत्मो आमच्या हर एकल्याचेर ह्या घडये येवं दी. तो पवित्र आत्मो आमच्या काळजा मनांत ह्या घडये पिडार करून दी. देवाचें उतर समजूंक देवाचें उतर जियोंक आमकां गरज आसची संपूर्ण सकत संपूर्ण देणी आमकां तो फावो करून दी म्हणून ह्या घडये आमी मागया. समेस्त आमी उबे रावन पवित्र आत्म्याचें गीत गावंक मुखार सरया. पान संकू 98 दैविक देण्याच्या पवित्रत्म्या आमचे तोंड देवून तेला जेजूच्या दैविक मोठा आमकां तोरूपीत कर. आमकां तोरूपीत कर. दैविक देण्याच्या पवित्रत्म्या आमचे तो देवो तेला जेजूच्या दैविक मोठान आमकां तोरूपीत कर. आमकां तोरूपीत कर. दुकुली मोडा राकोड आसा गायेलीं काळजां आशील आसा. दुकुली मोडा आसा गायेलीं काळजां आशील आसा. मोगा भुजान तुज्या ती आस गुण कर. संतोषान भरून जीनी पावन तुका. मोगा भुजान तुझ्या ती आस गुण कर. संतोषान भरून जीनी पावन तुका. दैविक देण्याच्या पवित्र आत्म्या आमचे तो देवो तेला जेजूच्या दैविक मोगान आमकां तोरूपीत कर. आमकां तोरूपीत कर. सांग लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 11 अध्याय 5व्या वाक्यातून 8व्या वाक्य. उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो, तुमचे मदें एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण चिंतया आनी तो मोद्यानेर ह्या इश्टा सरशीन वेता आनी म्हणटा, इश्टा म्हाका 3 उंडे उश्णे दी. पैंगणार आसलेलो म्हजो एक इश्ट अवचित आमगेर येवन पावला. ताका वाडतो म्हळ्यार म्हजे लागीं कांयच ना आनी चिंतया तो ताचो इश्ट भितर तावन जाप दिवन म्हणटा, म्हाका दोशी नाका, दाराक खीळ घालून जाल्या. म्हजीं भुरगीं म्हज्या फसलेन न्हिदल्यांत. आतां उठून तुका कांय दिवंक म्हजे वरवीं जायना. हांव तुमकां सांगतां, इश्टागते पासत उठून तो कांय दिवचो ना जाल्यार
लस नासतना ताणें विचारल्या खातीर पुणी उरतलो आनी ताका जाय तितलें दितलो. देवाचें उतार हें. वाखणी तुका क्रिस्त. मोगाचेनो पवित्र सभा सांत पेद्रोचें आनी साऊल आसलो पाऊल जाल्ल्याचें फेस्त आचरण करता. हे दोगी व्यक्ती पवित्र सभेंत भोव प्रमुख व्यक्ती जावन आसात, मस्त प्रमुख व्यक्ती जावन आसात. एका कुशीन सांत पेद्रो तो इतलो प्रमुख की सर्वेस्परो सोमीन जेजू ताका सावयो दिवन म्हणटा, सर्गाची आनी संवसाराची सावी तुज्या हातांत हांव उगडापण करूंक दिता. अनेक कुशीन आसलो तो सांत पावलो तो कांय आपोस्तल न्ही, तरी पूण तो आपोस्तलांची की चड वर्ती कामां केल्लीं आमी नव्या सोल्ल्यांत वाचता. आमी पळयलें तर ह्या साऊल जावन आसलो पाऊल जाल्लो व्यक्ती ताणें नव्या सोल्ल्यांतलीं सड्ड म्हळ्यार सड्ड पत्रां बरयल्लीं तांणी उरल्या सर आपोस्तलांची की चड ताणें तीं पत्रां बरयल्लीं. हो पाऊल वाटेर वता आसतना ताजी घाम ताका तुवालो लागून वचून ताजो घामाक लागून कोणाय व्यक्तीचेर दवरल्यार ते गूण जातले, ते गूण जातले. हांव कित्याक हें उल्लेख करता म्हळ्यार पाऊल तो आपोस्तल न्ही तरी तो इतलें पुरा आपोस्तलांचे की चड महत्कार्य केल्लीं आमकां वांजेलांत पळोवंक मेळटात. आनी हो म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत एक बरवसो आमकांय देवान बागील उक्तें केलें जाल्यार आमी अशेंच मस्त ह्या समाजांत बरें करूंक शकता. आयच्या वचपांत आमी पळयलें जाल्यार तो व्यक्ती ताच्या अनेका इश्टा लागीं वचून म्हाका 3 उंडे उसणे दी म्हणटा आसतना तो व्यक्ती कितें म्हणटा, म्हाका दोशी नाका, दाराक खीळ घालना जाल्या, दाराक खीळ घालना जाल्या आनी उक्तें करूंक जायना. दार म्हणलें एक संगत, डोर कितें आमी म्हणटा तें हांवें तुवें चिंतच्या बरी, सामान्य जावन चिंतच्या बरी, तें रुखाचें या मेटलाचें म्हळ्यार हाचें विविध मेटलांत हातूंत करतात, आयर्न मेटल जावंक पुरो या विविध रितीर धर्मान ते करतात तशें म्हूण आमी चिंतूंक पुरो. पूण डोर म्हळ्यार जावन आसा उक्तें कर्ण एका कडेन तावन अनेक कडेन वचोंक मेळचो एक उक्तो अवकाश जावन आसा, ताका म्हणटात बागील, ताका म्हणटात बागील. हें बागील जर तर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत उक्तें जालें जाल्यार सांत पेद्रो आनी सांत पावला बरी आमकांय जिवितांत साधन करूंक अवकाश लाभता. हें बागील म्हणलें संगत जिवितांत मस्त गरजेचें. कित्याक म्हळ्यार हांवें तुवें म्हणचें तें बागील कितें म्हळ्यार तें एक्सेस जावंक म्हळ्यार भितर वचोंक अवकाश करण्याची संगत जावंक पुरो ते सन्निवेश आमच्या जिवितांत थोडे सन्निवेश आसात ते मेळ्ळे जाल्यार तातूंत आमकां उक्तें कर मेळ्ळें जाल्यार आमचें जिवनांत चेंज जाता. जावंक पुरो ते भागलां त्या व्यक्ती मुखांत आसात. थोड्या व्यक्तींनी मोन केल्ल्या कुडले आमकां थोड्यो पुरा संगती आमच्या जिवितांत मेळोवंक साध्य आसात. जावंक पुरो ते सन्निवेश थोडी घटना, ती घटनाद्वारे आमकां उक्तावण आमच्या जिवितांत जाता. त्या देखून आमच्या जिवितांत दार उगडचें मस्त गरजेचें मोगाचें न्हू. हांगासर आयच्या वचपान आमी पळयलें जाल्यार तो इश्ट घडये घडये विचारतना वो
आक्रेक म्हणटा जायत हांव तुजेर काकूळ दाखयता म्हाका तूं घडे घडे विरार करताय जायत म्हजे काकूळ दाखयता म्हणटा आनी तो दार तो उगडटा आनी ताका जाय जाल्लें त्या व्यक्तीक दिता. तेच प्रमाणे आमी पळयलें जाल्यार मुस्तुपुटी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जाय जाल्ल्यो संगती आसतात, जाय जाल्ल्यो संगती आसतात, तरी पूण आमच्या जिवितांत बागेल उगडना. मुस्तुपुटी आमची भुरगीं बारी हुशार, एग्जामान मात मार्क्स मस्त उणे, ताच्या जिवितांत बागेल ओपन जायना. अशेंत म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत म्हाका तुका मस्त थालेंतां आसतात. थालेंतांतले व्यक्ती उसल्या पोवड्या पावल्यात. आमचे थंय थालेंत आसात तरी आमी आसल्या कडेच आसाव. जावंक पुरो आमी खंयसर गे हें बागेल बंद पडलां तें ओपन करूंक आमी घाळाय करनासाव. आमचे तावन कितेंय सूख घडल्या आनी त्या देखून तें बागेल बंद जाल्लें ओपन जातेस ना. म्हजे लागी आसा तरी पूण म्हजे मुखलो बागेल म्हाका अवकाश उक्तो जातासना. आमी 10 देडयांच्या ओपारेन पळयता सामातेवाच्या 25व्या अध्यायांत थंयसर भूत नातिल्ल्यो स्त्रियो तांचे थंय थ्याल मुक्त जाल्लें भूत आसल्या कडेन सरतना दिवना आनी तितल्यार तें हांगासर 8वें वाक्यातून अशें म्हणटा तवळ भूत नातल्यो भूतवंत लागीं म्हणाल्यो तुमचे लागीं आसलेल्या तेलांतलें आमकां इल्लें दिया, आमचे दिवे पालवाल्यात. पूण भूतवंतांनी तांकां जाप दिवन म्हळें आमकां आनी तुमकां म्हणटना तेल पावना जायत, तुमी विकतेल्या सरशेन वचून मोलाक घेवचें बरें. आनी ती मोलाक घेवंक म्हूण गेल्ल्या वेळार वरेत आयलोसो आनी आयतो आशिल्ल्यो देड्यो ताजे सांगता लग्ना भितर सरल्यो आनी धारवटो दांपलो. मुखलें वाक्य सांगता थोड्या वेळान उरिल्ल्यो 5 देड्यो येवन पावल्यो आनी सायब आमकां दार उक्तें कर म्हणूंक लागल्यो. मुस्तुपुटी जावंक पुरो म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हांवें तुवें ध्यान करी जाय. हांव म्हजी थालेंतां म्हजे कडेन आसात देड्यांत थ्याल आशिल्लें पूण वेळ उतरोवन गेल्लो. एक मिस्टेक केली आनी ताणें सोमा जायचें जाल्यार त्या वेळा भितर तें दार बंद जालें, आतां उक्तें जावंक आयकना. आमच्या जिवितांत आसलेल्या गणिता वरवीं आमच्या सुखी वरवीं दारां बंद जाल्यान गी म्हणलें हांवें तुवें ध्यान करी जाय मोगाचें न्हू. थोडे फावटी दारां बंद जावची तें बऱ्याकच जायते, बऱ्याकच दारां बंद जावचें. दुसऱ्या रायाच्या पुस्तकांत 4व्या अध्यायांत 3 आनी 4वें वाक्य म्हणटा ताणें ताका म्हळें वच आनी तुज्या शेजाऱ्यां कडचें आयदनां हाड, जितलीं तुज्यान हाडूंक जाता तितलीं उपरांत फाटीं येवन तुज्या आनी तुज्या भुरग्यां फाटल्यान घराचें दार दांप, सक्कट आयदनांनी तेल वतो आनी तेल भरलेलें हर एका आयदन देगेक दवर. हांगासर आमी पळयलें जाल्यार तो प्रवादी म्हणटा तुजे कडेन कांय ना म्हणटाय न्हय जायत, तुजें कितें इल्लें आसा तें वर्तें करूंक हांव शकता, देव शकता. तूं वच तुज्या घरा मेळ्ळें शेजाऱ्यांचें आयदन हाडणें, पूण एक दार बंद कर, पयलें दार बंद कर, मागीर तुजें तेल ओतोंक धर आनी थवळ तुज्या त्या खाली आशिल्ल्या आयदनांनी जाय तितलें तेल भरता. तर खंयसरगी ह्या स्त्रियेच्या जिवनांत थंयसर दार बंद करूंक सांगिल्लें देवान बऱ्या उद्देशान. अनेक गडीत आमी पळयता आमच्या त्या उत्पत्ती ग्रंथांत नोएक थंयसर तारवार भितर रिक्त आसतना पवित्र पुस्तक म्हणटा 7व्या अध्यायांत 13वें तावन 16वें वाक्य अशें म्हणटा त्याच दिसा नोए ताजे पूत शेम हाम आनी जफेत नोएची बायल आनी ताज्यो तेगी सुनो तारवा भितर गेलीं. तांचे सवें सर जातींच्यो मन जाती
सर जातींची जानवरां धरणीर सरता त्यो सर जातींच्यो जीवदाळी फाकाटे आशिल्लीं सर जातींची सुकणीं तारवा भितर गेलीं. श्वास आशिल्ल्या प्राणयां मदले दोन मेळून तारवा भितर नोये सरशीन गेले. सक्कड प्राणयांचो दादल्या बायलांचो जोडयो देवान फरमायल्ल्या प्रमाणे भितर गेलो आनी सर्वेस्परान नोये फाटल्यान दार धांपलें. सर्वेस्परान नोये फाटल्यान दार धांपलें. जर तर तें दार उक्तें आसलें जाल्यार आनी थंयसर ताका तोंदरे जाते. थोडे फावटी म्हज्या आनी तुज्या जिवनांत सर्वेस्पर देव थोडीं दारां बंद करूंक पुरो. थोडीं दारां बंद करूंक पुरो. पूण जीं कितें म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत बऱ्याक पडटात तीं आमी बंद जावंक सोडल्यारच बरें. आमी पळयता त्या बुक ऑफ रिव्हिलेशन म्हळ्यार जुवांक उगडापण केल्ल्या पुस्तकांत 3ऱ्या अध्यायांत 7वें वाक्य अशें म्हणटा. तें कितें म्हणटा? तें म्हणटा हांव तुज्या दारार रावलां. म्हाका हांगा फिलिदेल्फियाच्या पवित्र सभेच्या पालक देवदूताक अशें बरय, जो पवित्र आनी सात्वीक ताजे लेगीत आसा सावी दाविदाची, तो उगडता कोणाच्यानी धांपूंक जायना, तो धांपता कोणाच्यानी उगडोंक जायना. हांगासर आसा एक संगत. तुमच्या जिवितांत एक दार उगडलें जाल्यार तें कोणाच्यानी बंद करूंक जायना. या दार बंद केलें जाल्यार तें कोणाच्यानी उगडूंक जायना. सांत पेद्रोच्या जिवितांत ताका सर्वेस्परान दार उगडलें आनी अशें ताज्या जिवितांत उगडलें दार ताज्या जिवितांत जायतले कश्ट येयले तरी तें केदींच बंद जावना. आखरेक तो मार्थेर मरता. त्या सावला जावन आसलो पावल जाल्या उपरांत ताजें दार थंयसर उगडल्या उपरांत ताका जिवितांत जायतें ताणें बरेंपण केलें, जायतें बरेंपण केलें, जायते ताका कश्ट आयले तरी पूण ताजें दार कोणाकच बंद करूंक जावना. आनी सर्वेस्पराक भद्रतेचो एक स्ट्रॉंग सक्सेस जावन ते दोगी सांत पेद्रो जावंक पुरो, सांत पावल जावंक पुरो, ते दोगी जियेले. आनी आमच्या जिवितांत मोगाच्यानो आमच्या जिवितांत तर म्हाका तुका भोगता आमचीं दारां बंद जाल्यांत म्हणून. तर दारां बंद जाल्यार कितें करी जाय? पयल्यान पयलें सारकी सावी हांवें तुवें आमकां गरज आसा. आमी जाणां आमच्या घरा मस्त कुडां आसात. एक किचनाक एक लॉक आसूंक पुरो, मेन डोर एक आसूंक पुरो, बेडरुमाक एक आसूंक पुरो, आनेक बेडरुमाक आनेक सावी. एक सावी काडन तूं बेडरुमाची सावी काडन किचनाची सावी ओपन करूंक जायना. या किचनाची सावी काडन मेन डोर ओपन करूंक जायना. त्या संगतीक ती सावी आसल्यार मात्र आमकां ओपन करूंक जाता. त्या देखून जिवितांत आमच्या उडास दवरूंक जाय. सारके रितीची आमकां सावी आसल्यार मात्र आमकां ओपन करूंक जाता. आनी त्या देखून स्वामी जेजू म्हणटा ती हांगासर जाणव्याक रेफर करना. स्वामी जेजू ह्या शास्त्रीय फारिजेवा विशयी उल्लेख कर म्हणटा सा लोकाच्या 11:52 वाक्यांत हाय तुमकां शास्त्रानो जाणव्याच्या घराची सावी तुमी काण दवरल्या, तुमी जावन भितर सरले नात आनी भितर सरूंक अपेक्षितल्यांक तुमी सोडले ना. म्हळ्यार खंयसर की एक भितर वचत जाल्यार जाणवाय म्हणली सावी गरज आशिल्ली आनी ह्या शास्त्रां कडेन ती जाणवायची सावी आसा तरी पूण तांणी ती भितर दवरल्या आनी उरलें पुरा लोकांक ते सांगून आसात. आनी स्वामी जेजू म्हणटा जाणवायच्या घराची सावी तुमी काण दवरल्या, तुमी भितर वचनात आनी एकल्याक भितर वचूंक सोडिनात. तांणी जायतली शास्त्रां फारिजेवांनी लोकांक शिकयल्लें मोगाचें न्हू. जायत्यो तांणी सांगलें या तशें वसा, अशें वसा, अशें वसा, अशें वसा, पूण आशिल्ली गरजेची सावी ती दिवन नातली. आज म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत ती मुस्तपुटी आव्हान तूं जिवितांत वयर येवंक पळयता. पूण आमच्या समस्यांक जाय आसची करेक्ट सावी खंयची आसा, खंयच्या बंद जाल्ल्या बागलाक
कितें करेक्ट सावी आसा ती सावी गेल्यार मात्र थंयसर ओपन जाता म्हणलें हांवें तुवें उगडास धरूंक जाय. पेद्रूक जिजून सावी दिल्ली, पेद्रूक जिजून सावी दिली. सामातेवाच्या 16व्या वेदान आत्महत्येन वाक्य म्हणटा, हांव तुका सर्गीच्या राजाच्यो सावयो दितलो. जें कितें संवसारी तूं आडवरतलोय तें सर्गीक आडवरलें जातलें, आनी जें कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गी सोडयलें जातलें. म्हळ्यार साम पेद्रू कडेन दिल्ल्यो त्यो सावयो सोडूंक आनी बांदूंक ह्या बंद करूंक ताका दिल्ली ती सावी. आज सर्वेस्परान म्हाका तुका कांय सावी दिल्या गी. सावी दिवना जाल्यार आमी कांय मागोवंक साध्य आसा गी. सर्वेस्परा म्हाका म्हज्या जिविताच्या सामासे बागलां बंद जाल्लीं उक्तें करूंक सोम्या म्हाका एक सावी दी म्हणून हांवें मागलें जाल्यार म्हज्याय जिवितांत एक सावी दिवन सर्वेस्पर म्हजे सामासे परिहार करूंक शकचो ना गे. मुस्तुमुटी हांवान तूं कश्टांत हांव मोगाचें न्हू जिवनांत विविध कारणां खातीर, पूण सारकी सावी आमकां मेळना जाल्यार आमचे कडेन सावयो आसात पूण त्या आमच्या समस्याक ती सावी जायना. त्या देखून सर्वेस्परा लागीं हांवें तुवें मागोवंक जाय. सोम्या तुवें साम पेद्रूक बरी सावी दिल्ली, आमकांय ती सावी दी. आमच्या जिवितांत आमकांय सावी दी. म्हजे सामासे म्हजे अवकाश बंद जाल्ले, म्हज्या सामासे विविध रितींनी कश्ट जातना संपडनासतना म्हाकाय सोम्या ती सारकी सावी दिसय म्हूण हांवें तुवें मागा जाय. हें पयलें सारकी सावी विशय. दुसरें मोगाचें न्हू बोड येयल्ल्या वरवीं थंयसर थंय बागील उक्तें जाता. म्हणटा स्वामी जेजू सामातेवाच्या 7व्या अध्यायान 7व्या वाक्यांत अशें म्हणटा, मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बोडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. 8वें वाक्य म्हणटा बोडयतल्याक उक्तें जाता. मोगाचें न्हू बोडोवचें खंयसर. म्हज्या लागींच म्हजो एकलो व्यक्ती म्हाका गुत्त आसा, त्या व्यक्ती लागीं सावी आसा म्हळ्यार म्हाका जिवन म्हजें बदलावण करचें तसलें साध्य त्या मनशाक आसा. आनी त्यो मनीस जर तर म्हाका मेळ्ळो जाल्यार, ताणें जर तर म्हजेर दया दाखयली जाल्यार, ताणें जर तर म्हाका एक कृपा दाखयली जाल्यार म्हज्या जिविताचे समस्ये परिहार जावंक साध्य आसात. ह्या उसल्या पावंडाक हांवें पळोवंक साध्य आसात. हांगासर बोडया म्हणल्याचो अर्थ सर्वेस्परसो जावंक पुरो, मनशाचो जावंक पुरो, आमकां फेवर या कृपा आमकां गरज आसा. आनी ज्या वेळा कृपा वा खाकुळतो आमकां मेळटा थवळ आमकां जाता. आयचे आमी वचपांत आमी वसयल्लें, आयच्या वचपांत आमी पळयलें जाल्यार सांलोकाच्या 11व्या अध्यायांत थंयसर 8वें वाक्य कितें म्हणटा, हांव तुमकां सांगता इश्टाक अशेंच पसत उठोवन तो कांय दिवचो ना जाल्यार लज नासतना ताणें विचारल्या तरी पुणे उरतलो आनी ताका जाय तितलें दितलो. म्हळ्यार विचारता, बोडयता, मनीस खाकुळतो दाखयतना, मनीस आमचेर खाकुळतो दाखयतना मस्तू समस्या परिहार जातात. मुस्तुपुटी आमकां मनशांची पर्वा नासल्या बरी हांव तूं करता, मनशांची गरज नासल्या बरी आमी करता. उडास दोरा सर्वेस्परान दिवचें हर एकी मनशा मुखांतर. म्हाका आनी तुका सर गरजेचें मेळचें मनशा मुखांतर. म्हाका एक खाण म्हाका मेळाचें जाल्यार मनशान कोणें दुसऱ्यान तयार केल्यार म्हाका तें मेळटा, नाजाल्यार म्हाका मेळना. कोणेंगी रयतान घडल्यार थंयसर तांदूळ जाता आनी ताजे उपरांत म्हाका येवन मेळचो. त्या देखून उडास दवरया, आमची बागलां ओपन जावंक जाय जाल्यार पयल्या रितीर म्हाका तुका सारकी सावी जाय. दुसरें आमकां जाय आमकां बोडय जाय. कित्याक खंयसर बोडय जाय? मनशांचे, देवाची आनी मनशांची कृपा आनीक खाकुळतो आमकां मेळ्ळी जाल्यार मस्तो संगत्यो आमच्या जिवितांत समस्ये परिहार जातात. मोगाच्यानो जिवितांत हांव सांगलें बागील म्हूण सांगचें, तेका संदर्भाक आमी थंयसर बागील म्हणलें उल्लेख कोरिंथकारांक बरयल्ल्या 2ऱ्या पत्रांत 2ऱ्या अध्यायान 12वें वाक्य अशें म्हणटा, क्रिस्ताची सुवार्ता परगट करूंक त्रोआसान हांव पावल्या वेळार थंय वावर सुरू करूंक सोमयान म्हाका एक बरो संदर्भ उगडलो. म्हळ्यार हांव काल सांगता म्हळ्यार आमच्या मतीन बागील म्हळ्यार अली बागलांनी संदर्भ आमकां उगडा जाय, संदर्भ ओपन जाय, संगती ओपन जाय जे म्हज्या तुज्या जिवितांत थवळ आमकां जाय तितलें करूंक मेळटा. त्या देखून
आमी कितें करूंक जाय देवा लागीं मागोवंक जाय मनशा लागीं बरो संबंद दवरूंक जाय आमकां आमच्या जिवितांत संदर्भ सन्निवेश उगडचे आसात ते संदर्भ सन्निवेश केदाळ उगडतात की आमच्या जिविताचे साबार समस्ये फारीयार जावंक शकतात थोडे फावटी देव सोमी आमचे कडेन येवन तो आमचें दार बोडोवन आमकां मोगान उक्तें करूंक सांगता थोडे फावटी मोगान उक्तें करूंक सांगता आमी पळयता त्या उगडापण पुस्तकांत 3ऱ्या अध्यायान 20वें वाक्य म्हणटा पळय दारार बोडोवन हांव उबो आसा जो कोण म्हजो थाळो आयकोन दार उक्तें करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे सवें जेवतलो तोय म्हजे सवें जेवतलो आतां सांग पेद्रू कितें जालें बऱ्यान सोमयान सांगलें पेद्रू सैमन तूं ये म्हजो पटलाव कर म्हजो ये पटलाव कर आनी तो बऱ्यान ताणें ताच्या बुरा झाडां सोडलीं 2 सोडलीं आनी ताजो पटलाव मोगान करन आयलो आपयल्ल्या कुडले तो आयलो आनी आयिल्ले ह्या पेद्रूक कितें घडलें सर्वेस्परा सोमया जेजून ताका 6 यो दिल्यो सर्गाच्यो आनी संवसाराच्यो मात कार्य करूंक सकत दिली जाय तितलें ताणें बरें केलें जाय तितलें ह्या समाजाक पवी सभेक बरें करूंक तो शकलो वंडर्स मिरेकल्स जाय तितलें ताचे तावन जाल्लें आमी जाय तितलें पळयत पुस्तकान वाचलां मोगाच्यान थोडे फावटी मोगान जायना ओपन करूंक देव मोगान ओपन करूंक जायना इल्लें बोळ उपयोग करचें पडटा बोळ उपयोग करना जाल्यार ते ओपन जायनात उदाहरणाक आमी पळयता धर्मदूत्या ग्रंथांत 16व्या अध्यायान 25 आनी 26 वाक्य अशें म्हणटा सुमार मोद्यान रातीर पावल आनी सिलास मागणें करीत देवाची स्तुती गावन आशिल्ले हेर बंदिवान कान दिवन तांकां आयकताले तेन्ना एकचपणे एक कठीण भूकंपणी जाली आनी बंदशाळेची बुन्याद साहल्ली तक्षणच दारवटे सक्कड उक्ते जाले आनी बंदिवानाच्यो संकळ्यो तुटून पडल्यो हांगासर कितें केलें हें बागलां उक्ती करूंक ह्या जैलाचें बागलां उक्ती करूंक देवान कितें करचें पडलें भूकंपणी जाली आनी तेवळ बंदशाळेची बुन्याद घालून दारवटे उक्ते जाले जिवितांत थोडे फावटी देव आमकां भूकंपणे बरी आमच्या जिवितांत घडितां घडटा मोगाच्यान त्या मुखांतर म्हणी सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका बागलां उक्तें करता आमकां मात भोगता देवा म्हाका अशें कित्याक केलें सोम्या इतलें कित्याक म्हाका कश्ट भोगतात हांव तुजेर इतलें हें केलें तें केलें कित्याक म्हाका अशें जाता म्हणून पूण भूकंपणे बरी आमच्या जिवितांत घडितां घडन सर्वेस्पर देव म्हज्यान तुज्या बागेल उक्तें करूंक आशेता आमी पळयता हेंच सावलातावन फावल जाल्ल्याच्या जिवितांत घडीत धर्मदूत्या कृत्यान 9व्या अध्यायांत 3ऱ्या वाक्य तो म्हणटा अशें दमास्काच्या वटेर पयणकन शारा लागीं पावता एकचपणे ताचे भोंवती मळ भरतावन एक प्रकाश फंकलो तो धरणीक शेवटालो आनी तेद्दां सावला कित्याक तूं म्हाका देख दिताय अशें म्हणून एक थाळो ताका आयकलो तूं कोण सोम्या विचारलें सावलान त्या थाळ्यान जाप दिली हांव जेजू म्हाका तूं देख दिताय आतां उठ आनी शहराक वच तुवें कितें करीचें तें थंय तुका सांगतलें ताचे बराबर पयण करतले थटक्क जाले आनी उतार सुटनासतना उबे आशिल्ले ताळो ताणें आयकलो तरी कोणीय तांकां दिसलो ना सावल धरणी वयलो उठलो पूण ताणें दोळे उक्ते केल्ल्या वेळार कसलेंच ताका दिसना जालें तेद्वा ताका ताणें हाताक धरून दमास्क शारा भितर व्हेलो 3 दीस पर्यंत ताका कांयच दिसना जालें आनी ताणें अन उदक आपटलें ना मोगाच्यानो असलें घडीत आमच्या जिवितांत घडोवंक पुरो ह्या सावल जावन आशिल्ल्याच्या जिवितांत बळादीक तो तरणाटो जावन आशिल्लो जाय तितलें संवसारीक ताका जाणवाय आशिल्ली तेत बायबल वर्सस ताका बायपाट येताले आनी तें ताजें कितें तांच्या जुदेवांच्या प्रमाणे कितें पुरा ती स्क्रिप्चर्स आसात शक्य रितीन ताका गुत्त आशिल्लें आनी त्या खातीर तो त्या लोकांक दग दितालो आनी असल्या व्यक्तीक सर्वेस्परान धरणीक शेवटेचें पडलें 3 दीस पर्यंत ताका दिसना पोटाक खावंक जायना असल्या कंगाल परिस्थितीर आसलो
आनी उपरांत आमी जाणाव अनानियास येवन थंयसर ताका दिश्ट आयली आनी उपरांतले आमी ताणें केल्ली महत् कार्यां जायती आमी जाणाव मोगाच्यान. ह्या व्यक्तीचें बागील ओपन केलें, ह्या पावलाचें बागील ओपन केल्लें सर्वेस्परान ताच्या जिवितांत बुईंग कंपनी बरी ताच्या जिवितांत धरणीक शेवटोन ताका 3 दीस दिसनाशें 3 दीस उपास करणं म्हणल्यार बरें ताका ताज्या उपरांत ताका ताजें बागील उक्तें जाता मोगाच्यान. तर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत बागलां उक्तें जाता आसतना उडास दवरया मोगाच्यान. खंयच्या रितीर बागील उक्तें जाता म्हणलें हांव तो नेणाव. सांब पेद्रूक आपयल्ल्या बरी ये म्हजो फाटलाव कर म्हणून ताणें आपोवंक पुरो. बार दोडयता तुज्या बागलार रावून हांव तुजें धार बोडोवन आसा, म्हाका बागील उक्तें कर म्हणून आपोवंक पुरो. आनी सांब पेद्रून ताळो आयकल्ल्या बरी हांवें आनी तुवें त्या सुमयान जेजूचो ताळो आयकोन ताजो फाटलाव केलो जाल्यार आमी वरत्या स्थानाक पावोवंक पुरो. वा हट्ट धरण आमचेतल्याक आमी वयता आसतना सर्वेस्पर सुमयन जेजू त्या सावलाक धरणीक शेवटोन पावल करून परिवर्तन केल्ल्या बरी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत समस्या वयर समस्या येवन कंप्लीट धरणीक शेवटोन ताजे उपरांत आमकां सर्वेस्पर बागील आमचें उक्तें जावंक पुरो. तें खंयचें बरें म्हूण हांवें तुवें नियाळ करीसय मोगाच्यान, हांवें तुवें नियाळ करीसय. त्या देखून आयच्या दिसा आमी उडास दवरया, आमचें बागील उक्तें जायसै. सांब पावल आनी सांब पेद्रो विशयंत आमी नियाळ करता आसतना उडास दवरिता तांचें बागील कशें उक्तें जालें, आमचेंय बागील उक्तें जायसै. आनी आमी सोम्या जेजूक खरें साक्षी जावन जियोन महत् कार्यां करचें आसलें सर्वेस्पर आमच्या जिवितांत आमकां कृपा दिवं दी, आमचे समस्ये आमकां निवराव दी, आमकां जाणवाय दिवन सारकी सावी दिवन ते आमच्या कितें बंदू पडल्यान बागलां ओपन करचें बरी सर्वेस्पर देव आमकां कृपा दिवं दी म्हणून सर्वेस्पर लागीं मागया. आमीन. सर्गींच्या बापा, समर्पण करता आमकांच आमी तुज्या हातांत. आमच्या जिवितांत जें कितें तुज्या हजरपणाक आमचे थंय अडकळ आसा ती हुमटून काड बापा. तुज्या दैवीक सक्तेन तें आमी स्विकार करूंक आमकां कृपा दिवन आशिर्वादसी. मोगळा सोम्या समर्पण करता आमचे हर एक कामां तुज्या हाती, आमचें जिवीत तुज्या हाती समर्पण करता सोम्या. आमचें कुटुंब तुज्या हाती समर्पण करता सोम्या. सोम्या जेजू आमच्या कुटुंबाचो रक्षक जावन, आमच्या कुटुंबाचो मुखेल वडील जावन तूं तुजें हजरपण आमच्या हर एकल्यांच्या कुटुंबांनी आसा कर म्हण मागता सोम्या. समर्पण करता सोम्या हर एका पिडेस्ताक तुज्या हाती. सोम्या साबार जण निरासपणान आसात सोम्या, पिडा गूण जायना म्हणल्यार खंतीन आसात सोम्या. जिवितांत कितलीं वखदां केल्यारी फायदो ना म्हणल्यार खंतीन आसलेल्यांक तुजो स्पर्श दिवन आपड सोम्या. गूण कर सोम्या, तुजी गूण करची सकत तांच्या जिवितांत वळय सोम्या. आनी तुजी सक जावन जियोंक तांकां कृपा दिवन आशिर्वादसी म्हण मागता सोम्या. समर्पण करता सोम्या खंयसर झूज चलोन आसा ते सर्व जागे तुज्या पांया मळी समर्पण करता सोम्या. मोगळा सोम्या शांती दूत जावन तूं थंयसर तुजें हजरपण आसा कर. हर एकल्याची काळजां मनां परिवर्तीत कर. लोकां थंय माया मोगाचो आनी समाधानाचो बांद घडसोन येवंक जाय आसची दैवीक कृपा तूं वत आनी एक समाधानाचें जिवीत जियोंक हर एक कडेन संवसारांत तुजो पवित्रत्म आपलें काम करच्या पासत तूं तुज्या आत्म्याक धाडन आशिर्वादसी म्हण मागता सोम्या. हालेलुया 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 रबा शरेरेरेरेरा हालेलुया 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 हालेलुया.
ಸಾಂಗ್ 28. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಡೆದರೆ ಅದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಡೆದರೆ ಅದ್ಭುತ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಅಲ್ಲೆಲೂಯ. ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರೆಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು. ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರೆಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಯೆರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಯೆರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hey, God, का समय और आपका समय गुण कर समय hallelujah, 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 hallelujah. मोगळा सोम्या आमची हर एकल्याची इंटेन्शन तुझ्या मुखार दवरता सोम्या. हर एकल्याची काळजां मनां जाणा असो देव तूं. सोम्या हर एकल्यांच्या गरजांक तूं जाप दिवन आशीर्वादसी सोम्या. हर एकल्यांतय आतां तुजें पवित्र आत्म्याचें संचलन देवोन येवन दी सोम्या. तो आत्मो हर एक बंधनां मोडून घालून दी, बंद पडलेलीं दारां उक्तीं करून दी, दिसानांतल्यो वाटो उक्त्यो करून दी, काळपणाच्यो सक्त्यो मोडून घालून तुज्या वाटेन समकोची वाट दाखोवन आशीर्वाद सोदी. हर एकल्याच्या जिवितांत सोम्या जेजू तूं मध्यस्थ जावन रावन बापा सरशीन वेच्या वाटेक हर एकल्यांक वाट दाखोवचो दिवो जावन हर एकल्याच्या काळजा मनान तुजें हजरपण आसा कर आशीर्वाद सी म्हण मागता. हालेलुया हालेलुया रब शेकरा बरा बरा आरित्रमा शिकला कल 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 किशिकला का हालेलुया 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 हालेलुया. सोम्याच्या हजारपणांत आमी हरी एकली आमची दिश्ट ताचेर दवरचें प्रयत्न करया. ह्या घडये विविध त्या सवांचो उगडास आमी काडटा आसतना ह्या
ह्या शलोम पंगड प्रत्येक करून आमी मेळलेल्या वेळार आमच्या मागण्या वेळार प्रत्येक करून ह्या पिडेस्त भाव भयणींचो प्रत्येक करून आमी उगडास काडटा. मगळा जेजू ह्या घडये तुजे म्हाका रातचे आमी हरी एकली पिडेस्त भाव भयणींचो उगडास काडून तांच्या बऱ्या खातीर तांच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक आमी हांगासर आसा. सर पिडेस्त भाव भयणींक तुज्या पांय तळी समर्पण करता. प्रत्येक करून कॅन्सर आनी इतर मारेकार पिडे वरवीं कश्ट नासच्या सर्व लोकांचो आमी उगडास काडटा. ह्या मारेकार पिडे वरवीं जायतो लोक कश्टून आसा, निराशी जाला, कंगाल जाला, आर्थीक रितीच्या बंदडेंत म्हणले बरी कश्टून आसा. मगळा जेजू ह्या घडये हरी एक पिडेस्त भाव भयणींक तुज्या पांय तळी समर्पण करता. तूं आशिर्वादीत कर, बेसावानी भर, तुज्या अमोलीक रगत तांच्या कुडीच्या शिरांनी वाळोवन दी. तांकां गूण कर, तांणी आशेवची ती बरी भलायकी तांकां फावो कर म्हणून मगळा जेजू ह्या घडये तुजे लागीं परत आमी मागता. ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಿ ನವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ. आमच्यो वैयक्तीक गरजो तुजे मुखार आमी दवरता. मगळा जेजू ह्या घडये ह्या आराधनांत भाग घेवन आसच्या होमेस्तांक माध्यम मुखांतरी आराधनांत भाग घेवन आसच्या सोमेस्तांक तुज्या बेसावांनी दवर. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तूं आमचे संगत राव. मेटा आनी आमी कसरतना सुलवांनी एकसरपण अनुभव करतना आमकां विविध रितीचे कश्ट अडचणी आमच्या जिवितांत मेटा आनी येतना आमी निराशी जायनाशे बरवशान आमची जिवीत मुखार सरूंक तूं आमकां आशिर्वादीत कर. आमच्या पिडेंत आमच्या कश्टांत तूं आमकां संगत दी. आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या हर एक गरजांक तूं पाव म्हणून सोम्या आमी तुज्या लागीं मागता. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. सोम्याची बेसांव घेवंक आयती जाता आसतना आमकां समी जेजूच्या पांय तळी समर्पण करया. येद्या व्हडा सक्रामेंता गीत आमी गावया. येद्या व्हडा सक्रामेंता सुस्तांग नामान करुया पूर्वीला त्या रूपा बोतला नव्यो रीती आदर्या सलवोणवेच्या अस्कत पिसव्या बावटाचे बोल दिव्या जसे बापा तसे पुता उल्हासानी स्तुतीचा पोतवी महिमा सस्ता एका स्थळ्यान हसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी नावरता. ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो वगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको. तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर. जो जेता निराश करताय ससनाच्या ससना. आमेन.